गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोयचो ह्या बुलेटिन। नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सविस्तर खबरां आदी नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर। सकाळच्यान घालून घेवपी उटंगराच्या पावसाक लागून पणजे आनी म्हापशा आयिल्ली बुट्टी गटारांत उबिल्ल्यान रस्त्यांक आयिल्ले व्हाळाचे स्वरूप। मडगांव आनी कळंगूट वाडले डेंगीचे दुयेंती। डेंगी पातळचो न्हय म्हण भलायकी खातें लागले कामाक। फॉगिंग करपा सयत हेर उपाय येवजण घेतल्यो हातीन। मडगांवचे होली स्पिरीट चर्चीन बिरेस्तारा फांतोडेर चोरी जाली। चर्चीचे ऑफिस आनी पाद्रीच्या रुमांतल्यान पयशे फारोवन चोरांनी काडलो पळ। सांत पेद्रूच्या फेस्ता निमतान ओसोळण्याच्या नुस्तेकार भावांनी पारंपारीक पद्दतीन मनयलो सांगोड। फुडल्या वर्सा मनोवपाक मेळटलो काय ना उक्तायला भंय। सांग्यार येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्यांनी करचो न्हय विरोध। सैमाक इबाडी नासतना येतलो IIT प्रकल्प, सांगता सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय। आनी भलायकी कायद्या खाला ॲम्ब्युलन्स, तारगोटी येवजण आनी जमनीचो करात सांबाळ बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचे आमदार बेन्झी वेगासान दिल्या 3 खाजगी थाराव। आनी आतां खबरो विस्तारान। गोंयान पावसाळो सुरू जावन धड म्हयनो लेगीत जावना आनी गोंयचे रस्ते मात उदकान उपाट भरल्यात। एका वाटेन सरकार गोंयची राजधानी पणजे स्मार्ट सिटी करपाची सपनां दाखयता, मात हेच पणजे शार आयज पावसाच्या उदकान उपाट भरिल्लें एक तळें कशें दिसता। नगरपालिकेन गटरां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक गटरा वयल्यान व्हांवता। गटरांनी उदक व्हांवता तशें म्हापशेच्या रस्त्यांचेर म्हेळें उदक व्हांवपाक लागला। म्हापशेच्या रस्त्यांचेर व्हांवपी हें उदक पळोवन एकाद्याक म्हापशां बुट्टी आयिल्ल्या सारकें दिसतलें। पावसा पयलींची कामां योग्य पद्दतीन जावंक नाशिल्ल्यान रस्त्यांची अशी अवतिकाय जाल्या हें कळून येता। रस्त्यार उदक तुबिल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक रस्त्याचो अदमास येना। लोकांच्यो गाडयो लेगीत ह्या उदकाच्या लोटान फुडें सरनात। उटंगराच्या ह्या पावसान लोकांची हरशीं म्हूण यो वच करपाक बरीच धांदळ जाता। थंयच आतां पावसाचें हें उदक रस्त्यार तुबिल्ल्यान लोकांक अदीक त्रास जावपाक लागला। पावसाचें हें म्हेळें उदक लोकांच्या दुकानांनी आनी घरांनी वचपाक लागलां। आनी आतां तुमच्या मुखार येता एक ब्रेकिंग न्यूज। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हूण आतां सोपूत घेतात। आमी थेट वचुया महाराष्ट्राच्या राजभवनाचेर। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे।
बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की
महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय आताच आम्ही ऐकलो तो महाराष्ट्राचो आवाज. आताच तुम्ही पळयले की महाराष्ट्राचे नव्यान जाल्ले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हांच्या सयत देवेंद्र फडणवीस ह्या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यान शपथविधी पूर्ण केल्या. आता वळूया आवाज गोचो ह्या बुलेटिना कडेन. फाटल्या 3 म्हयन्यांत डेंग्यूच्यो केशी बरोच वाडल्यात. डेंग्यूच्यो केशी वाडिल्ल्यान भलायकी यंत्रणा सक्रिय जाल्यात. ह्या विशीं घराघरांनी वचून जागृताय करपा वांगडाच फॉगिंग करपाची मोहीमूय हातान घेतल्या. हालीसराक मडगांवांतल्या मालभाट आनी पाजीफोंड वाठारांतूय डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात. डेंग्यू पातळचो न्हय ह्या खातीर भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी प्रभाग क्रमांक 14 फॉगिंग केले. पालिकेच्या अधिकाऱ्या वांगडा दोतोर रोनिता आजगांवकर हाजीर आसली. फाटल्या सप्तकान कळंगूट डेंग्यूचे वट्ट 58 दुयेंती सापडले. हातूंतले चडशे दुयेंती बिराडाक रावपी आसात अशी म्हायती कानोळे भलायकी केंद्रा कडल्यान मेळ्ळ्या. Today we have all gathered here for the fumigation in the ward number 14. I would like to thank the health department and the concerned municipal authority to actually they showed the concern and sent the fumigation people as soon as possible. And we all know that this is the need of an hour as there is a rise in dengue. So the fumigation was required and it will take place in all the areas of ward number 14. Malbata area and Pajipon, some cases are found. As usual, we are coming here for fogging and anti-lava. We are taking all these measures, and as per councillor also request, and we have done morning also survey. We have checked all the breeding sites also, and source irrigation also are done. All this area, and now this measure we will continue
in future also. मडगांवचे होली स्पिरीट चर्चीन बिरेस्तारा दिसा फांतोडेर चोरी जाली. चर्चीचे ऑफिस आनी पाद्रीच्या रुमांतल्यान पयशे आनी हेर साहित्य चोरांनी फारयल्लें. चर्चीच्या फाटल्या दारांतल्यान चोर भितर सरले. दाराचें कुलूप फोडून ते भितर आयले. सकाळीं 6:30 वरांचेर पाद्री जेन्ना चर्चीन आयलो तेन्ना ताका चोरी जाल्ल्याचें कळ्ळें. पाद्रीन बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सध्या तरी चालू आसा. 6:20 तो फाटल्या गेटींतल्यान भितर सरला तेन्ना फादर बेलेंटार प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंटाक मिसाळ्या ताका क्रॉस जाला. फादर लिवियो सकाळ 6:30 मिसाळी. फादर लिवियो बरोबर हांवूय घेवना मिसाळ 6:20 पर्यंत 6:30 हांव वयर येवपाक सोदतालो येवंक ना. थिंगाच म्हणजे मागणी करूं थिंगाच मागणी करूंक ना. थिंगाच मागणी करूंक लागलो. हांव मागीर 7 o'clock फकत किचनांत येयला आनी गेलो. मागीर 7:15 मिस केला. 7:15 मिस केला. मागीर इस्कॉलांत वचूंक जाय म्हज्या रुमांत येयलो. तुम्ही देवळांच्या वाठारांत जावपी सांगोड पळयलाच आसतलो. मात सध्या तुम्ही पळयतात हो सांगोड मातसो आगळो. सांत पेद्रूच्या फेस्ता निमतान बुधवारा दिसा असोळणा हांगसर नुस्तेकार भाव पारंपारीक पद्दतीन हो सांगोड व्हडा खोशयेन मनयतात. मात हो सांगोड फुडल्या वर्सा मनोवपाक मेळटलो काय ना ह्या संदर्भान नुस्तेकार भावां मदीं हुस्को पाताळ्ळा. दर वर्सा गांवचे नुस्तेमार भाव हो उत्सव व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन मनयतात. सांगोड मनोवपाची ही एक पोरणी परंपरा. हाच्या फाटल्यान एक सुंदरशी काणी आसा ती आयकया. सगळ्या वर्सां जाली हो आमी हो प्रोग्राम करताय आनी भोव करून सांत पेद्रू सांत पावलू हाच्या जल्म दिसाच्या निमित्तान आमी हो प्रोग्राम करून हाडटाय. ह्या दिसाक 29 जून जल्माच्या दिसाक सांत पेद्रू सांत पावलाच्या एक फॅमिली एक व्हडें घेवन चलपाक लागले. सो अशें 2 वर्सां 5 वर्सां जायतीं वर्सां जालीं. सो मागीर तांचें एक मन जालें आमी एक व्हडें घेवन वयचे सुवातेर आमी 2 व्हडी एकठांय करुया. सो तेन्ना कोण म्हणूंक लागलो हो 2 व्हड्यांचो सांगोड. सो हो एकवट घडोवन हाडपाक हो 2 व्हडी केली. मागीर ती 4 जाली. मागीर 8 जाली. अशें करून ती व्हडी वाडत जाली. आयच्या दिसा ही आतां 9 व्हडी आसात. ही सगळीं एकठांय जावन सगळ्यांच्यो फॅमिली सगळे कुटूंब एकठांय जावन हे बोटीन आमी ह्या व्हड्यांनी आमी आमचे चालीक वयता. सगळो लोक हांगासर आसा पळय तो नुस्तें मारपी. अशे 600 सुमार आमच्यो फॅमिलीज ह्या न्हंयचेर जियेता. जावं ते काटाडी घालपाक जावं व्हडणां लावपाक वो बरोवपाक वो हारी मारपाक. सो आमकां हो एक हुस्को जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटान जे पळय पावल घेतलां सेंट्रल गव्हर्मेंटान ते ताब्यांत करून आमकां हे फुड्यान आमकां ह्यो आमच्यो एक्टिविटीज वो नुस्तें मारपाचे पळय आहा ते पळोवपाक मेळटल्यो काय ना मेळटल्यो हो आमकां एक हुस्को जाल्लो आसा. ताका लागून आमी एक गव्हर्मेंटाक उलो मारता जी आमची परंपरा आसा वो जी आमची आमचें नुस्तें मारपाचें आसा आनी आमची फामील तेजेर चलता हे आमकां सदांकाळ अशेंच दवरचें म्हूण आमी गव्हर्मेंटा खातीर एक विनंती करता. सांग्यार येवपी IIT प्रकल्प सैमाक इबाडी नासतना हाडटले असो विश्वास समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान व्यक्त केला. तशेंच ज्या सुवातेचेर हो प्रकल्प येता त्या सुवातीच्या धनियाक लुकसाण भरपाय दिवन हो प्रकल्प उबारतले अशेंय ताणें म्हणलां.
सांगेकारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो न्हय अशी मागणी लेगीत ताणें ह्या वेळार केल्या. हांव अपील करता, हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, अपोज हो एक वॅलीड कारणा खातीर कन्स्ट्रक्टीव अपोज आसलो जर जायत जाल्यार निश्चित प्रमाणे आमी ताजेर सोल्युशन काडपाक शकता. आयज आमी म्हणटात की दोंगर कापतले, हांव बिलकूल तांकां सांगपाक सोदता हांगा नेचराक हार्म करून हो प्रोजेक्ट जावचो ना. एखाद्या वेळार कोणाची संकल्पना आसतली की ती खूब म्हणजे टेकडी आसात, हिली एरिया आसा, ही सपाट केली गेली वचची ना. आमची नॅचरल जी ब्युटी आसा ती हे लँडाची खंयचीच पेड्यार जावची ना. जशे जमनीचो वापर ते नेचराक सांबाळून कसो करपाक येता त्या रितीन तज्ञ लोक, एक्सपर्ट लोक ते करून घेतले. सो आमचो एक विश्वास दवरपाक जाय की हातूंत भितर अशें बुलडोज करून किंवा हिल कटींग करून किंवा बाकीचे म्हणजे लो लाईंग एरियाज फील करून ताजेर कितें कॉन्क्रिटाची जंगलां उबी रावपाचें ना. हो एक प्रोजेक्टाचें एक हें आसा. खंयच्याय IIT प्रोजेक्टान भितर अशें चडेन हेफाजार्ड म्हणजे कंस्ट्रक्शन, हेफाजार्ड डेव्हलपमेंट, अनप्लॅन डेव्हलपमेंट हो जायना. कारण IITची संस्था हीच स्वता तज्ञ लोकांची संस्था आसता आनी ज्या वेळार ते स्वताचे कॅम्पस करतात तेन्ना ही पूर्ण काळजी घेतात. बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी 3 खाजगी थाराव दिल्यात. भलायकी कायद्या खाला ॲम्ब्युलन्स मेळोवपाचो अधिकार, निवृत्त तारवटी आनी तांच्या विधवा खातीर कायमची तारवटी येवजण, रेल्वे रुळाचें दोट्टीकरण थांबोवन जमनीचो सांबाळ करचो. 15 जुलयाक ह्या थारावांक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर सगळ्या आमदारांनी तेंको दिवचो असो उलो वेन्झी वेगसान मारला. आमगे गोंयच लोकां पासत, मुगे तारवटी भावा पासत आनी ही मायभूंय एनवायरमेंटा पासत 3 रेजोल्युशन मांडले. पयलें रेजोल्युशन म्हणटा तें रायट टू एम्ब्युलन्स एक्सेस अंडर हेल्थ एक्ट. आमगे तारवटी भाव जे रिटायर्ड जाल्या तेंगे जे पेन्शन आहा हे पेन्शनाक लागून खुबशे आमी सगळे भाशेन जितले कोण आहाय तितलेच आज तारवटी आमी झुजताय. सो ते पेन्शन जे आहा तारवट्यागेले रिटायर्ड तारवटी तेंगे विडोज जे आहाय तेंक ते पेन्शन जे आहा ते परमनंट करपाक, टू प्रिजर्व दी एनवायरमेंट, टू मेक शुअर जी आमगी मायभूंय आहा ते साल्वार करपाक आज डबल ट्रॅकिंग जे येवपा आहा, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे येवपा तेजे तेंचे डबल ट्रॅकिंग आहा ते आमी डबल ट्रॅकिंग एकठांय जावन सगळ्यांनी ते डबल ट्रॅकिंग एबॉलिश करचें, ते बंद करचें आनी कित्याक बंद करपाची ती कारणां ते हांवें रेजोल्युशनां मांडल्याय. पणजेच्यान मडगांवां वचपी इनोवा गाडयेक आगशे अपघात जालो. ह्या अपघातान चालकाक बरोच मार लागला. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण गाडयेचो वेग चड आशिल्ल्या कारणान ही गाडी परतली खंय. अपघातान जखमी जाल्ल्या रिंकू नदाफ ह्या 24 वर्सांच्या तरणाट्याक उपचारा खातीर गोंय वैजकीय महाविद्यालयान भरती केला. गोंयांत कोरोना परत एक फावट आपली मान वयर काडटा. पावसा दिसांनी कोरोना वाडटलो असो अदमास आसलो तो अदमास आतां खरो थारपाक लागला. बिरेस्तारा 184 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 149 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 1017 पावला. रिकवरी रेट 98.5% पावला. तशेंच 183 दुयेंती होम आयसोलेशनाचेर आसात. क्यूब सॉल्विंग म्हळ्यार बुद्ध वाडपाक मजत जाता. मात क्यूब सॉल्व करतना तकली फोडपाची पाळी येता आनी मागीर बरेच जाण हो नाद सोडून दितात. मात दिवचल म्हालांतल्या सरवण गांवांतलो अनुज सावंत 14 वर्सां पिरायेचो हो भुरगो सहज क्यूब सॉल्व करता. तो दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयांत इयत्ता 9वींत शिकता आनी ताका क्यूब सॉल्व करपाची खूब आवड आसा. चडांत चड 35 सेकंदां भितर हो क्यूब सॉल्व करता. पळयात ताची कांय खिणचित्रां.
हांव अनुज सावंत. म्हाका क्यूब सॉल्व करपाक खूब आवडटा. क्यूब सॉल्व केलो काय बुद्धी वाडटा अशें म्हणटा. हांव जेन्ना तिसरेक आसलो तेन्ना डॅडीन म्हाका क्यूब हाडलेलो. तो सॉल्व करता करता म्हाका तेजी खूब उमेद येवपाक लागली. आतां हांव तो सहज सॉल्व करता. हांव रिकामी जेन्ना आसता तेन्ना तो क्यूब घेवनूच बसता. आनी आतां म्हाज्या कडेन वेगवेगळ्या प्रकारचे क्यूब आसात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान तुमच्या खातीर खास खबरी अश्यो सातत्यान हाडीत रावतलो. मात सद्या वेळ जाला. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता आनी हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.